मुझा सोमिया मुझा देवा 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 तुझो मोग करता सोमिया तू कार गांधी तांदनिया तुझो मोग करता सोमिया तू कावर गांधी तांदनिया तुझो मोग करता तू कार गांधी ता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मुझो सोमी मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा 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 Sacramentanti, angasso Gesù asa, आमचो सोमी, आमचो धनी, आमच्या जिविताच्या पैना वेळार आमकां धैर्यान भरसो, आमच्या कधी दुखी वेळार आमकां सांगात दिवचो, आमच्या कश्टां वेळार आमकां सुडका दिवचो, आमचे सर बांदपास तो तुटून घालचो. जेजू आमचे सांगत आसा. ताका आमी धनी म्हणून ओळखून घेत आसतना, ताका आमचो मेस्त्री, आमचो सोमी, आमचो देव म्हणून मानून घेत आसतना आमच्या जिवितांत बरेपण घडटा. त्या तोमासान तो पयलें दुबावल्यार उपरांत जेजूचेर पातयेवन येवन ताणें भावार्थान उलो मारलो, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया
मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा जेजूच्या मरणा उपरांत जेजूचे शीस भिवन गेल्ले कंगाल जाल्ले निराश जाल्ले पूण जेजू जिवान जेजू तांकां तांच्या ह्या सन्निवेशांत तांकां भेटता तांकां धैर्य दिता तांकां सुडका दिता तांची निराशा संतोशान बदलता जेजू तवळ तवळ तांकां दिश्टी पडटा आपणाचे गाय तांकां दाखयता जेजू त्या शिसा सांगाता जेवता तांकां जेवण तयार करता तांकां उंडो खावंक दिता तांकां मासली खावंक दिता तांकां जेवण दिवन तांकां संतुश्ट करता जेजू तांचे बराबर उदकाचेर तो चलता ते बियान कुडांत आसतना थंयसर जेजू तांचे मदेगांत येवन पवित्र आत्म्याक तो पाठयता घेया तुमी पवित्र आत्म्याक म्हणून तांकां तो धैर्यान भरता थंयसर बागला दांपून ते आसले जाल्यार बियान आसले जाल्यार जेजू थंयसर तांचे मदेगांत रावता तांणी बागलां दांपल्लीं दारां दांपल्लीं सगळे बंद करून दवरून ते भितर बसल्ले पूण थंयसर जेजू येता जेजू कसलेच बांदप आसनात जेजूक आमी बांदून घालूंक जायना जेजूक आमी वरें वेगळ धरूंक जायना आमच्या कंती दुखांत आमच्या कश्ट अनवरांत जेजू आमचे संगत सदांच आसता कोणी आमच्या कुमकेक येनातल्यार कोणी ना म्हूण आमकां बगले जाल्यार जेजू आमचे मदेगांत आसता आमकां आसाद म्हणल्या त्या सन्निवेशांत आमच्या जिवितांत सर्व संगती साध्य करूंक आमच्या जिवितांत जे संगत्यो वायट घडल्यात थंयसर बरें पोवन ते आसा करूंक जेजूक मात्र तांक आसा आनी तोच जेजू थंयसर शिसांक सांगा दिता धैर्यान भरता आनी असल्या धैर्यान भरले ते जेजूचे शीस आतां जिवान जेजू प्रगट करूंक कुर्सायल्या जेजू प्रगट करूंक ते धैर्यान फाटी वेतात संतोशान भरतात त्याच सोम्याक आमी आराधन करया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मानून घेता थोमासान भावार्थानुसार बरे आमी मुझा सोमिया मुझा देवा 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 हालेलुया 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 हालेलुया
स्तुती करूया व्हडल्या थाळ्यान आमी ताची स्तुती करूया म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका अर्गां दिता तूं म्हजो देव तूं म्हजो सडवणदार तूं म्हाका बादशाह दिवचो तसलो म्हज्या जिवितांत नवें सांबाळचें तसलो म्हज्या भावा भयणीच्या जिवितांत तांकां बरेंपण करचें तसलो आमचे पिडा शिडा गुण करचें सगलो दे तूं आमच्या जिवितांत उसांबळ दर्ये कणकसो देव तूं जेजू जेजूचे शिसे जेजूचे शिसे थंयसर तोमासाक सांगल्या वेळार आमी सोम्याक पळयलो जिवान जेजूक आमी अनुभव केलो म्हणटा आसतना सांत तोमास थंयसर म्हणटा हांवें ताच्या हातांचे ते गाय पळयल्या शिवाय आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमाणसो ना हांव सतमाणसो ना आनी ह्याच खातीर जेजू ताका दैवीक अनुभव दिवचे खातीर त्याच त्या कुडांत ते बंद आसता आसतना पयलेंच्या पोटी दिश्टी पडटा आसतना तोमास तांच्या संगतान नातुरलो थंयसर शिसांनी दिल्ली रुजवां ताका पावोवन नातरली पूण एका रितीन वैयक्तीक रितीन जेजूचो अनुभव ताणें जोडी जाय म्हूण ताच्या काळजांत ताची आशा आसली आनी त्या खातीर तो म्हणलो ताच्या हातांच्या त्या गायांचेर हांवें म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमाणसो ना आनी तसो जेजू जिवान जेजू परत त्या शिसांक दिश्टी पडटा आनी त्या वेळार तोमास थंयसर आसता आनी तोमासाक जेजू म्हणटा तोमासा ये म्हजे हाताचेर आसले ते किड्याची गुर्त तूं पळय गाय तूं पळय म्हज्या कडवळांत तुजो हात घाल बेविश्वास जायनाका भागार सतमान आनी तो वळ तोमासान सोम्याक उलो मारलो म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा भावार्थान तो वळखलो सोम्याक आपणाचो धनी म्हणून सोमी म्हणून ताणें मानून घेतलें आनी जेजू म्हणटा पळय नासतना सतमांडनी ती कितली बागी मोगाळ भावानी आनी भयणीनो आमच्या सोम्याक आमी तोमासा बरी सोम्याचे गाय आमी आपडोंक नात ताच्या कडवळांत आमी हात घालूंक नात पूण तसो जेजू तोमासाक दिश्टी पडोंक सांगात दिल्लो ये म्हज्या हाताच्या त्या गायांचेर तुजें बोट घाल आनी म्हज्या कडवळांत तुजो हात घाल बेविश्वास जायनाका भागार सतमान म्हणलो तसो जेजू आज हांगासर आसा तसो जेजू थंयसर वेला काण्णूर त्या केरळांत दिश्टी पडलो आनी तसो जेजू हर एक दीस आमचे खातीर ह्या सक्रामेंत हजर आसता हर एक दीस पवित्र एवकारिस्तांत तसो दैवीक सांगात आमकां दिता धर्मगाच्या भावान आनी भयणीनो भावार्थान परत आमी उलो मारया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तूंच जावन आसाय म्हजो देव म्हजो सोडवणदार म्हाका बरी भलायकी दिवचो दैवीक वैज तूं आमचो मेस्त्री आमकां सुकोन गेल्ल्या वेळार आमकां शेळ्यांक तुज्या सांगातपणांत तुज्या हिंडांत पाटयांत दवरचो एक श्रेश्ठ गवळी तूं आमी सुकोन गेल्ल्या वेळार वेचीक पुता भाशेन आमच्या पातकां वरवीं तुज्या कुटुंबांतान आमी पयस आनी पयस वेता आसतना तुज्या मोगातान आमी पयस आनी पयस वेता आसतना त्या वेचीक पताच्या बापाय भाशेन मोगाळा जेजू आमकां तूं राखोन आसताय सदांच तुजे हात विस्तारून दवरले आसून तूं आमकां राखोन आसताय केदाळा म्हजी म्हजो पूत पाटयेंत आमकां राखोन आसताय आनी दिसपडते आमकां पाटी आयले तवळ आमकां गम्मत करताय जेवण करताय नवो शेलो आमचेर तूं पांगरताय आमकां धूळ नितळ करताय आमच्या पाताक सगळें तूं निवारताय आनी धूळ नितळ करन आमकां नवी व्यक्ती करताय म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आमचे उले जाऊं दित्यास तोमासान सांगले बरी म्हज्या सम्या म्हज्या देवा हांव तुका आपणूंक आशेता जेजू हांव तुका आपणूंक आशेता तुजो सांगात म्हाका दी तुजो मोग म्हाका दी तुजें दैवीक येवजण म्हज्या जिवितांत कळीत कर जेजू म्हज्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भाव भयणी तूं आपण जेजू सबार इरादे आमी घेवन हांगासर आयल्या आयच्या दिसा एका स्त्रियेन म्हज्या लागीं मागोवंक विसरला भावार्थान जेजू लागीं तूं माग म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा हांव तूं खरो देव म्हूण मानून घेता तूं जिवन देव म्हूण मानून घेता हांव तुका आपणूंक आशेता जेजू मुझा देवा मुझा सोम्या मुझा देवा सगळीं आमी बसया सक्रामेंतान जेजूचे रिस आमचे दिश्ट करून सोव्या João Evangelho, अध्याय 6 वाक्य 16 ध्यानपणे तुम्ही सगळीं सक्रामेंतान जेजूक पळया नंतर हे देवाचे उतार हे गडीत हांव वाचता आसतना तें पिक्चर जेजून सोलोन वेचें तें गडीत आमच्या स्मृती भितर नियाळूंक प्रयत्न करया आनी तें नियाळूंक सलीस जावचे खातीर आमचे दोळे दांबून सुमी म्हजे सांगात आसा म्हजे मुखार आसा म्हणलें आमी तें मोतींत व्हरुया सांज जाता आसय जेजूचे शिष्य दर्या कडेन देंवून गेले मोचव्यार सोडून दर्याचे पेले तडीर आसलेल्या काफरनावा कुशीन ते वताले तितल्या भितर काळोख पडलो आनी जेजू ते दोळी ते आसलेले थंय फाटी पावोवंक नातुरलो तितल्यार एक निबोर वारें व्हाळूंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो सोडून 3 वा 4 मैलां ते थांडून पयस पावलेले जायत तेदवा दर्याचेर चलत मोचव्याक लागीं सरतल्या जेजूक तांणी देखलो ते भियान कांपले जेजून तांकां सांगलें भियेनाकात हांवूच तो ते दाळा ताका मोचव्यार घेवचार आसलें पूण मोसवो तक्षणच तांणी पावोवंक जाय ते तडेक वचोंक लागलो हे देवाचे उतार हांव परत वाचता आमी त्या जेजूच्या शिसा सांगता पयन करता हांव हे आमचे पिक्चर मतीक हाडया उडासा काडया आमकां दोनीचेर पयन केलो अणभव आसा थंयसर जायतो लोक आसा त्या दर्याच्या तडेचेर आनी थंयसर त्या जेजूच्या शिसांच्या त्या दोनीचेर आमी प्रवेश जाता हांवूय त्या दोनीचेर आसा आनी 2 त्या दर्या तडीतावन इल्लेशें पयस वेता आसतना थंयसर एका वयर एक उसांबळ लारां येवन त्या दोनीक आपटत आसतना 2 वयर सकयल जाता आमकां बेन दिसता आमकां उपयोग वत्तो ना आमच्या घरची नात आमी पिकनिकाक गेले हांव पूण थंयसर दोनीचेर बसून एक नवो अनुभव म्हाका जाय दर्यांत पयन केल्लो अनुभव म्हाका जाय म्हणून त्या दर्यांत पयन करूंक हांव आनी तूं गेल्ले हांव आनी त्या जेजूच्या शिसांच्या दोनीचेर हांव आनी तूं आसा आनी उसांबळ लारां थंयसर आपटत आसतना आमकां बेन दिसता आत्तां बुडटा हांव मागीर बुडटा हांव आमचो जीव होगडायता हांव आमी फाटीं येता म्हणल्यार आमकां कळीत ना
आमकां उपयोग हे कळीत ना. सगळे निर्फळ आमचे भुरगीं आमच्या कुटुंबाचे सांदे भाव आनी भयणी आवय बापय आमच्या घरां आसात तांकां कोणूच आदार ना. आनी ह्या सन्निवेशांत कसली बोगनाती जावं येता ते अनुभव केल्ल्याक मात्र कळीत. पूण असली बोगनां आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय. जेजूचे शिस थंयसर त्या दर्याचेर पयन करता आसतना भियेले. आपणाचो जीव होगडायता म्हूण तांकां बेन दिसलें. आनी ह्या वेळार जेजू तांकां लागीं सरता. त्या उत्सांबळ दर्यांत हांव तांकां निवारता. आनी जेजू म्हणटा भियेनाकात हांवूच तो. असलेंच घडीत पेद्रू जेजू सांगता उदकाचेर चलचें तें घडीत. जेजू उदकाचेर चलता आसतना पेद्रू म्हणटा तूंच तो वयर जाल्यार म्हाकाय तुजे संगी उदकांत सोलोंक फरमाय. आनी जेजून ताका सांगलें ये. तक्षण जेजूच्या उतराचेर तो फातयेवन तो उदकांत सोलोंक लागलो. 1 मेट 2 मेट 3 मेट सलीस तरान तो सोल्लो. पूण जेन्ना ताची दिश्ट जेजू ताण सोडून दिवसांबळ लारांचेर ती कसली धवळ ताका बेन दिसलें. आनी बेन दिसलें मात्र न्हय तो बुडोवंक लागलो. आनी ह्या वेळार ताणें सोम्याक उलो मारलें सोम्या म्हाका बचाव कर. तक्षणच सोम्यान ताचो हात धरलो. बेविश्वासी जायनाका भगार सतमान म्हणून जेजून ताका धैर्य दिलें. आनी जेजू सांगता परत तो सोलोंक लागलो. मोगाळ भावा आनी भयणी जेन्ना त्या पेद्रूची दिश्ट त्या सोम्याचेर आसली जेन्ना ताची पातयेनी संपूर्ण ती सोम्याचेर आसली सोमी म्हजे सांगत आसा आनी ताचे सांगत हांव दर्याच्या त्या उदकाचेर सोलोंक शकता म्हणून ताणें चिंतलें गट्टमतीन दवरलें आनी तो तवळ सलीसायेन त्या दर्याच्या उदकाचेर तो सोलोंक शकलो. पूण जेन्ना ताची दिश्ट त्या उदकाचेर पडली जेजू तान पयस गेली तवळ तो बुडोंक लागलो. आमची दिश्ट संवसार म्हणल्यार दर्यांत आमी पयन करता आसतना आमची दिश्ट सोम्याचेर कसयन हांव तर आमी सलवतांव बुडतांव नास जातांव रडतांव कश्टतांव. पूण आमी संवसारांत जियेत आसतना आमची दिश्ट सोम्याचेर कसयतांव सोम्याच्या उतराचेर मात्र आमी पातयेवन जियेतांव. थवळ आमच्या कसल्या सन्निवेशांत आसले जाल्यार आमकां आमचो हात धरून तो राखता सांबाळटा सर्व कश्ट अनवरांतलें तो आमकां निवारता. तर तस सोम्याचो सांगात आमी बगया जेजू आमकां त्या पेद्रू भाशेन त्या शिसां भाशेन दर्यांत त्या दोनीचेर पयन करूंक ह्या सोम्या सांगाता उदकाचेर सोलोंक तो आज्ञा दिता. ये म्हजे सांगाता आमच्या जिवितांत आमी फुडें सरता आसतना जिविताच्या विविध सन्निवेशांनी तो आमकां सोलोंक उलो दिता. आमच्या जिवितांत कश्ट येतात पिडा शिडा येता आनी ह्या वेळार आमी निराश जावचें न्हय.
आमकां निराशपण बगले जाल्यार कश्टा वयर कश्ट बगले जाल्यार आमी सोम्याक उलो मारूंक जाय. आमी भियेल्ल्या वेळार सोम्याक उलो मारता तेन्ना जेजूस आमचे कुमके घेता. भियेनाका म्हज्या बाळा, हांव आसा तुज्या सांगाता. तूं म्हज्या पांया तळा जाय, हांव तुका राखता सांबाळटा. भियेनाका, भियेनाका, भियेनाका. आमच्या जिवितांत मोगळ भावन आनी भयणीनो सबार दृश्टांत आसात आमकां भियोंक करची. आमच्या कुटुंबांतल्या संद्यांक कश्टा वयर कश्ट येत आसतना, पिडा वयर पिडा येत आसतना कितल्या वयसासून वचून आमी आमच्या पिडांक वखद केले जाल्यार ते वखद आमकां नटवना. कश्टा वयर कश्ट येतात, सलवणी वयर सलवणी येतात, नवें काम हातीक येता आसतना ते पोता पावना. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां विशयांत युवासाना विशयांत चिंतता आसतना आमकां एका रितीची भिरांत दिसता, भिरांत दिसता, भिरांत दिसता. आनी कशें जियोनचे आनी कशें मुखले दीस आमी काडचे. आमच्या जिवितांत आर्थीक समस्या आमकां दोसता आसतना, आमच्या कुटुंबांत नव्यास जोड्यांचे थंयसर वेगळो आसा जाता आसतना, काजार तुटता आसतना, आवय बापाय भुरग्यांक पयस जाता आसतना, कुटुंबा मदें थंयसर दुस्मान खायत आसतना, कुटुंबा वांटे फाटे जाता आसतना दुबावाचे ते वारें कुटुंबांत वळटा आसतना आमकां भिरांत दिसता. आमी खंयसर वेता, कितें जाता, खंयसर बुडता, खंयसर आमी कश्टाता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. पूण आमकां धैर्य दिवचो सोमी आमचे सांगत आसा. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो संग. म्हजो संग. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो संग. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो संग. आमचे हात सोम्यात आमी विस्तार दरया. आमचो एक हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. एक हात उजवो हात सोम्याच्या कुशीन आमी उबार दरया. आमचो मेस्त्री, आमचो सोडवणदार आमच्या जिवितांत नवो बोरवेचो उदय करचो. आमच्या जिवितांत सोलवून येता आसतना आमकां उखून धरचो. आमच्या जिवितांत आमी काळोख चलता आसतना आमच्या जिवितांत खरो उसवाड फांकोचो मेस्त्री आमच्या सांगत आसा. आमकां बेन दिसता आसतना, आमकां आमच्या जिवितांत कंत बेजारे आमकां दोसता आसतना, म्हज्या सांगता कोणी ना म्हणून आमकां भोगता आसतना त्या बेसादाच्या सळ्या सुशेन त्या व्यक्तीन 38 वर्सां कश्टान आसल्या त्या व्यक्तीन सांगलें म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात. आनी ह्या वेळार जेजू ताका सांगत दिता. आमकां आमच्या जिवितांत एकसूरपण भोगता आसतना, कोणूच ना म्हणून भोगता आसतना सगळ्यांनी म्हाका म्हज्या आवय बापायनी, म्हज्या भाव भयणींनी, म्हज्या कश्टा कांतांत पिडे शेड्या वेळार सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालता आसतना, उदास जाता आसतना सगळ्यांनी म्हाका सांडलो म्हणटा आसतना जेजू म्हाका रुसुरलो, म्हाका आकारलेलो, म्हजें तें जिवीत वांटून घेतलेलो. तसो जेजू म्हजे सांगत आसा. भियेनाका, हांव आसा तुजे सांगता. पेद्रूक त्या उदकांतलो वयर काडलो तो जेजू, त्या शिसांक उसांबळ दर्यांत तांकां राखलेलो तो जेजू, त्या बेसादाच्या सळ्या सुशीन 38 वर्सां उदकांक देवूंक कुशी व्हरतलो तो पिडेस्त जेजूच्या कुमकेन तो उदकांत देंवता, बरेंपण जोडटा. 12 वर्सां कश्टाच्या रक्तस्रावाची स्त्री थंयसर ते बरेंपण जोडटा. आनी तसो जेजू
आमच्या जिवितांत कंत बेजाराय दोस्त आसतना जेजू आमच्या सांगत आसा जें कितें म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत कितें तुका बेदिसता कंत बेजाराय आसा एकसूरपण तुका दोसता सगळें जेजूक तूं सांग सगळें उसार सांग तुका कितें बगता तें सगळें जेजू कळीत आसा जाल्यार उक्त्यान तूं सांग जेजू म्हाका हें बेदिसता म्हाका रातच्या वेळार बेदिसता म्हाका पयन करता आसतना बेदिसता म्हज्या भुरग्यां विशयान चिंतता आसतना म्हाका बेदिसता बेन तुका दिसताना कन तुका बगताना बेन तुका दिसताना कन तुका बगताना एक सुरो आसून कोणून सुनासताना एक सुरो आसून कोणून सुनासतना सर्वांनी साधून उदास जाताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना की दीस सांसोना हांव की दीस सांसोना के दीस सांसोना की दीस सांसोना नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा भिये नाका मुझा बड़ा आसाय तू मोजा सगळीं दिमी घालया मुखार तूं सर दुरून म्हजो हात मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा दिता तुका म्हजो सांग जेजूच्या पांयांतळे मी आसा आमची कंत बेसाराय आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो जेजूच्या पांयांतळे आमी भेटोवन दिवया जेजू ह्यो संगती म्हाका आकांत कारण करतात भियोंक कारण करतात जेजू पूण तुका सगळें कळीत आसा म्हज्या जिवितांत म्हज्या भावा भयणीच्या जिवितांत कितें पंतावनां येतात कितें सोलवणी आयल्या कितें कश्ट आयल्यात आमच्या कुटुंबांत कसलें अणवार राखून आसा सगळें तुका कळीत आसा जेजू म्हजे सरगरजो म्हजी कंत बेबिरांत सगळें तुज्या पांयांतळां भेटून दिता जेजू तुजे बेसावानी म्हाका बर जेजू म्हणून जेजू लागीं आमी मागया सक्रामेंतल्या जेजूचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी आमकां आयती करया Moda sacramenta शास्त्रांना कोरोया पूर्वेल्या द्यारोपा पोता नोव्यो रेदियादार्या Soveja, ascăt vișmea,
समा समी न वाटा. आमेन. प्रार्थूया. येशू म्या जेजू क्रिस्ता या विजय सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया